33वो भाग शावेराचे आधुनिक मिशनरांचे दायज। सगळ्यांक नमस्कार। आयच्या या निमाण्या भागान आमी आधुनिक मिशनरी खातीर सांत फ्रांसीस शावेराची खोलायेन आनी तोपपी प्रेरणा आनी ताच्या मिशनरी एकमतीची आनी भावार्थाक आशिल्ल्या अपुरबायेची वळख घेतल्या। शावेराची आधुनिक मिशनऱ्यां खातीर तोपपी प्रेरणा। बागिवोंत फ्रांसीस शावेर जेजूच्या मोगान लासतालो। तो क्रिस्ती धर्म परगटपाची ताची उमेद, जेजू दुसऱ्यांक दिवची आस आयच्या आधुनिक काळांतल्या मिशनऱ्यांक प्रेरणा दिता। मिशनरी उमेद आनी समर्पण। देवाचें उतर परगटूंक शावेराचें अखंड समर्पण आयच्या मिशनऱ्यां खातीर एक प्रेरणा। देवाचें उतर परगटपाची खोलाय, मोग आनी गरजान मिशनऱ्यांक एक गरजेची देख जावन आसा। मिसांव आपणावप। शावेराची मिशनरी एकमत गांवची संस्कृताय आनी भासो आपणावप, त्यो सजमून घेवप हाचो परिणाम आधुनिक मिशनऱ्यांचेर जालो, जाचे उद्देशी भावार्थाक संदर्भ दिवपाचें मत कळीत जालें। भावार्थाची परगटणी। देसा देसांनी क्रिस्ती धर्म परगटपा खातीर शावेराचो मोग आनी उत्सुकता आधुनिक मिशनऱ्या संवसारभर भावार्थ परगटपाक एक प्रेरणा दिता। शिक्षण आनी गिन्यान दिवपाचेर भर दिवप। शावेरान स्कॉलां बांदून शिक्षणाचेर भर घाल्ल्यान मिशनऱ्यांक शिक्षणांतल्यान धर्म परगटपाचें आनी समाजाची उदरगती पासत वावुरपाचें हे दोनूय मळार शिक्षणाची भुमिका वळखून घेवची प्रेरणा मेळटा। समाजाची देगेर आसलेल्यांक गरजांक पावूंक। समाजांत भायरयलेल्यां सवें गरजेवतां सवें शावेराचो हुस्को आनी मोग दुसऱ्यांच्या गरजांक पावपाचो ताचो स्वभाव आधुनिक मिशनऱ्यांक प्रेरणा दिता। अंतर धर्मा लागीं संवाद। शावेराचो अंतर धर्माचोवें उदारपण आधुनिक मिशनऱ्यांक दुसऱ्या धर्मांक मानान लेखून आनी सजमूंक शिकयता। चालू प्रभाव मिशनरी पद्दतीचेर। सांत फ्रांसीस शावेराचो परिणाम मिशनरी पद्दतींचेर आसा आनी तो आतांच्या काळाच्या मिशनऱ्यांचो वावर आकारता। ताची एकमत आनी आपणावपी पद्दत एक देख आमकां। शावेराच्या नमुन्याचो उपयोग। आधुनिक मिशनरी शावेराचे बागिवोन जिविताचो आदार घेतात। ताची पद्दत आनी आपल्या मिसावांक वेंगप एक म्हत्वाचो भाग। शावेराच्या दायजांतली शिकवण। सांत फ्रांसीस शावेराच्या दायजांतल्यान आधुनिक मिशनऱ्यांक मोलादीक शिकवण मेळटा। तातूंत समर्पण, आपणावप, शिक्षण आनी संवसाराचे देगेर आसलेल्यांचे गरजेक पावप हाचेर भर दिता। सांत फ्रांसीस शावेराचो सासणाक उरपी दायज आधुनिक मिशनऱ्यां खातीर उजवाड म्हूण काम करता। ताची मिशनरी एकमत, समर्पण आनी भावार्थ परगटपाच्या मिशनांत वांटो घेवपी लोकांक प्रेरणा दिता। ह्या भागांत म्हज्या सांगाता वांटो घेतिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार आठयता। शावेराच्या दायजांतल्यान मोलादीक दुस्टावो आनी मार्गदर्शन मेळटा, जाका लागून आतांच्या काळाच्या मिशनऱ्यांक भक्ती आनी क्रिस्ती भावार्थ परगटपाचो वावर चालू दवरपाची दिशा जाता।